सर्वेस्पराक गितां गायोना जोईत व्हरून तो मोहिमेवून जाला. सर्वेस्पर म्हजें बोळ, ताका हांव वाकाणटा, तोच म्हजो तारोक. हालेलुया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुमकां देव कृपा दिवं फादर. आनी मागीर मोगाचो येवकार मिसा बलिदान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव तशें आमचें जण एकल्याचें इंतेसांव जावं कोणें तेंच्या पासत मागोंक लायला जावं कोण आपलो वाडदीस समोरमता, आपलो लग्नाचो दीस समोरमता, आमची मोगाची जी मरून गेल्या तांचो आमी उगडास कोत्ता. तांकां सगल्यांक देवाच्या हातान भेटोवन हें बलिदान आमी सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमकां देवान आकर्शिल्यांत आनी हेरांक मार्गदर्शन दिवंक धाडटा. खुबशे फावटी आमी देवाशी ओडून येवंक ना, कित्याक आमी आमचे पातकान आमचे असोगतायेन रिगून रावल्या वा चिटकून रावल्या, तांकां आमी सोडून दिवंक ना. तर ह्या वेळार देवाची काकूत आनी भोगसणे आमचे पासत मागोवन घेवया. काळजांतान दूख दोतोल्यांक भोगसणे दिवच्याक बापान तुका बापान धाडला सोम्या काकूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकूतकोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तुका देवा बापाच्या उजव्याक बसयला सोम्या काकूतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. सोद पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, ह्या दिसांनी तुजे मोहिमेचे दुबाव वते पुरावे तुवें आमकां दिल्याय. ते आमी अणभवलोल्यांक आनी समजलोल्यांक अशें खोटेपणाचे काळोखांतली तुवें सोडयलें. तांकां तुज्या स्वताच्या थिरान सांबाळून दवर. आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव जे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. सर्वेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हळें, उठ आनी दक्षिण वाटेन जेरुजाल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें. एक एथिओपियेकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिजडो आनी कांदाका इथिओपियाचे राणयेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हळें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो एथिओपियेकार इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मू? ताणें परतीपाळ केलो, म्हाका समजुणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोटी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत. होय, जिव्या मनशांच्या प्रितमे वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकांक लागून ताका
मोरणाची खास्त लायली. तेन्ना त्या हिजड्यान फिलिपा लागीं म्हळें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलोयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं 3 उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका पोरगोट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजऱ्यान म्हळें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोळ आसा? फिलिपान म्हळें, सगळ्या काळजान तूं सोत मानताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवं येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोत मानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय, फिलीप आनी हिजडो, उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सरतोच सर्वेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगळो धादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगळ्या शारांनी भोंवन सेजाऱ्याक वचोपर्यंत शुभ वर्तमान पोरगोटीत रावलो. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. अनेकदा म्हणुया, प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रानो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्या ताळ्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आदळूंक दिले नात. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो, सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो, ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्याची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो मायेमोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस्त मनशानो, आनंदान देवाक ताळयो पेटात. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवें आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सोवें आसूं. जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून उरपोंजीक म्हटलें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतोले मनशाक हांव निमाण्या दिसा नवें जिवंत कोत्तोलो. ती सगळीं देवान शिकयलोली मनशां जातोलीं अशें प्रवाद्याचे बरोवपांनी मेळटा. जी कोण बापाचें आयकोता आनी शिकतात ती सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देव थान येता ताणें मात बापाक देखला.
हांव तुमकां सोत सांगता, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्यान पुर्वजांनी अरोण्यांत माना केले आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गांतान देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसारांत जिवीत मेलच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजें मांस. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची दोनी पुस्तकांतलीं वाचपां आमी आतांच आयकल्या आनी हीं वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमकां जण एकल्यान देवान आकोशिल्ल्या आनी दुसऱ्यांक मार्गदर्शन दिवंक धाडटा. देवान आमकां जण एकल्याक आपणाशी ओडून हाडलेलीं आसा अशें जेजू आमकां शुभ वर्तमानानूय उगडास कोत्ता. अशें तो म्हणटा, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापाक कोणा म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाकूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हटल्यार देव बापूच आमकां आपणाशी ओडून हाडटा. आपणाशी ओडून हाडटा आसतना तो मागीर धाडटा मनशांक आमकां सारकें मार्गदर्शन दिवपाक. आनी हेंच पळयता आमी पयले वाचपान कशे भाशेन वो इजडो पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां पुस्तकांतलीं वाचतालो आनी नियाळ कोत्तालो, पूण ताका समजणी मेळनासलोली. आनी हो अशें वाचूंक कित्याक पावलो? कित्याक देवानूच पयलींच ताका आपणाशी ओडून हाडलेलो. पूण ताची बरी समजणी मेळोंक ताका अशें की फिलीप धाडटा ताचेशी आनी फिलीप ताका ही समजणी दिता. तर आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा देव कितें सांगता? आमकां तो उगडास कोत्ता ताणें आमकां जण एकल्याक ताचेशी ओडून हाडल्या आनी ओडून हाडल्या उपरांत तो आमकां आतां ते उतरांचेर आमच्या जिविताचेर पवित्र पुस्तकाचेर जीं उतरां आसा ती नियाळ करूंक आमकां तो सांगता वा आमकां तो हुस्कायता. आनी अशें घडटा आसतना आमकां केन्ना केन्ना तेची समजणी मेळना. तर फिलिपा भाशेन दुसरीं मनशां आमच्या जिवितान येता आनी आमकां दाखोवन दिता देव कितें सांगूंक सोदता आमकां जण एकल्याक आयच्या दिसा कितें संदेश दिवंक सोदता. आनी आमी जेन्ना पवित्र पुस्तक वाचता वो घडये वेगवेगळे टायमार वेळार आमी आमचें मागणें कोत्ता तेन्ना देव आमचे लागीं उलयता. नाजाल्यार दुसऱ्या मनशा सवें फिलिपा सवें कसो फिलीप ह्या इश्ट्या कडेन उलोवन ताका समजणी दिली तशेंच हेरां मनशां वरवीं आमकां समजणी मेळटा. आनी शेकी जेन्ना आमकां ही समजणी मेळटा आमी तो आयजांक जाय. हीच देवाची बरी खबर. देवाची बरी खबरेची समजणी आमकां मेळ्ळ्या ती दुसऱ्यांक दिवंक. तर आमी मागीर फिलिपा भाशेन दुसऱ्यां सवें फिलीप जावंक जाय, तांकां देवाचें उतर दिवंक. तर मागुया मिसा बोलिनान देवाचो आदार की आमी पयले सुवातेर ओळखून घेवंक आमकां देवान ताचेशी ओडून हाडलेलीं आसा आनी तेन्नाच आमी ताचे पवित्र पुस्तकां वयलीं उतरां नियाळ करून हेरांक समजणी दिवंक आमी वावुरतलीं. हीच कृपा आमकां मेळो म्हूण मागुया. गीत गावया. सी 30 आणि 2, पानाचो अंक 40 आणि 2, सी 32, पेज 42. Ora deva svincarco e dene ya soya uriati si petu kamanta doshiko e betenga ta fruto kamte ya dikpo vitutra volo bodo ya soya uriato आमचे देणे करू पावलो क्रिस्ताचे कुड्रो आमचो सर्वेच पोरा देवा स्वीकार कर हे देणे ह्या सोऱ्या उड्या
तुका मानता नोशिको हे बेटेन जाता सुख आमचे म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवीदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा देवा ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वत्या देवा स्वयंबाचे वाटेली केलें जशें तुजें सोत आमी जाणा जाल्या तशेंच तें फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावय म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परांताय उबारताव सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची अदीक वत्या दोबाज्यान आमी किर्ती करच्याक कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बोली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तोच आमचो शराती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरो ना पूण सासणांक आसा जिवो देखून पास्काचे संतोशाचे नादार सगलो लोक सगलो संवसार उलासता तुजे मुखार तशेंच सर्गीचो सोर पदव्यो आनी देवदुताचो दोलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबून आसतना गायता पवित पवित पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार बोल्या तुज्या वैभवान होसाना उंच सर्गी सर्वेस्पराचे नांवे येता तो सुभागी होसाना उंच सर्गी सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवा पोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत कोस मरून सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोर्राचें रगत पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सबारां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावाताचो गूट सोम्या तुझे मरण आमी समरमताव आनी तूं परत ते सोर तुझे पुनर्जीवनपण परगटाव देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मोन्नाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतिल्ले आमकां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले पवित्र सभेचो उगडास कर अशें लियो आमचे भाग्यवन बापा फिलीप नेरियान सिमा आमच्या गोंडली बापा
आनी सगल्या संस्कारांनी घेतल्या बरोबर तिका प्रितीमोगान संपूर्ण कोर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्ल्या त्या सगल्या आमच्या भावा भयणीचो उगडास कर आनी तुज्या काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुजे मुखामळ प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवलें ते सगल्या सांता भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मुयमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे टाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. देवाचे उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां कांयत पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्यांक बरमाशन अंतरेकतले आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल. आमचे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची गाफलत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. गीत गावया. D27 पानाचो अंक 61. D27 पेज 61. Moja Deva, tu sol boro, Rucnar mozo, doni koro, Soklia kosa, Ismokuso, Ave soda, Suru, Vamo, Deva, Duja, Mogatlata, Kalismonie, Tukalita.
Kek mozo oprasos lu em konanto maka rakyo. आम्ही हे समर्पणाचे मागणे बरोबर घेऊया. घे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खोशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका तें दिलें. तुकाच तें हांव दिता, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे कुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. जिवीं आसात ती आपणा खातीर न्हय, पूण ताचे पासत मरून जिवंत जालो ताचे खातीर जिवोवच्याक जेजू सर्वां पासत मेलो. हालेलुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा दोयेन तुजे पोरजेचो आदार जा. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरलाय, तर पोरणे जिवीत सोडून नव्या जिविताक उतरूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवें आसूं. आनी सोद पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आनी बरोबर आमी सान फ्रांसीस शावेराचे मागणे घेवया. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आनी तुजो जीव जोरोन मेलोय. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचे पासत तुजी विनोदी मागता. चोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात असले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकायता. आमेन. गीत गावया. Q7 पानाचो अंक 160 आनी 9. Q7 पेज 169. Eva tuja dolotici Rudai kolai koshi samci Tuji zanvai tuji inia Tau nas logos soka sondi Tuji
वेतना तुज्यो मांड्यो कोणाक ताको सोदून काडूं